तर आयज परत एकदा आमच्या बिचोले मार्केटान ह्या चोरांनी आमच्या अनुज नार्वेकर यांचे दुकान फोडलेलें आहा. हेच्या पयलीं हालीं रिसंटली 1-2-3 म्हयने जातले आमचे कोटेश्वर देवस्थानाचे मंदिर फोडून बरीच रक्कम तेंच्यांनी चोरलेली आसा. पण आज पर्यंत ह्या पुलिसांनी कंप्लेंट दिवन कांयच तेजो शडो लायिल्लो ना. चोरांचो सामको सुळसुळाट जाला. म्हाका दिसता ह्या 6 म्हयन्यांक 7-8 चोरयो तरी देवळां आनी दुकान अशी फोडलेली आसा. पण ह्या चोरांनी जो रक्कम घेवन पळटा तेंचेर ह्या पुलिसांनी किंवा सरकारान कसलीच म्हाका दिसता एक्शन घेतली ना आनी त्याचो कसलो शडो लागलेलो ना. त्यामुळे आमकां वेपाऱ्यांक आतां ह्या बाजारपेठेन भंय असो निर्माण जाला. कारण हें दुकान जर फोडटा जाल्यार अशीं दुकानां बाकीची कित्याक फाल्यां ते फोडचे ना हेजेर कोणाचो अंकुशूच ना. पेट्रोलिंग करा म्हूण सांगलेलें, पेट्रोलिंग करता काय कोण जाणा आमकां खबर ना. पण अशी परिस्थिती परत ही उद्भवूंक जाय हेच्या फुडें. हे करता आमी सगळे वेपारी हांगासर आतां मागता की जर पुलिसांक हें जमाना जाल्यार हें खंय तरी फुडें पावपाक जाय प्रकरण. ते खंय तरी आमदारान दखल घेवन हेचो बिचोलच्या चोरयेंचो दखल घेवन हो विधानसभेन आवाज मांडपाक जाय की बाबा बिचोलचे पुलीस आसा ते हत्तबल आसा. ते कित्याक तांकां शडा लागना हें आमकां कळना. आमी फाटल्या दिसांनी एकदां तेंची भेट घेतलेली पण तेंच्यांनी सामकी आपली तेंच्यांनी एक हें दाखयली, हतबलता दाखयली की बाबा रे आमचे कडेन जायना. कारण ते चोर हाडून मारले, तांकां धवे केले जाल्यार परत तेच आमचेर हें करता की आमकां मारता, आमकां टायम टू टायम वखद पाणी दिना, जावं तांकां आमकां जेवण दिना आनी कोर्टान तशें उबे रावन सांगतात. अशी हतबलता तेंच्यांनी दाखयल्ली आसा. तर आतांच आमच्या एक मित्र वेपारी वर्गात कितें म्हटलें की बाजारांत आतां आमकां आमची पोट भरता आमी. आतां मायग्रंट म्हणून जो विशय हो खंय मातसो विशय असो लक्ष दिवंक जाय. मायग्रंट कित्याक आतां मायग्रंट हे चोरी करपी हे सगळ्यांक खबर आहा. पुलीस प्रशासनान आमकां 2 शब्द उलोवचे पडटाले की तेंच्यांनी दोळे उगडचे. कित्याक प्रशासन खंय तरी हांगा नोट जाता. त्या खातीर जाता तितके बेगीन हेचेर छडो लावचो. समज म्हाका सांग हे आतां अशेंच जर चोरयो जायत जाल्यार तुमची भुमिका ती आसता फुडें? चोरयो जावप म्हणजे आमचे भयानकच न्हू. गोंयकाराक हे आतां हो विशय नाजूक न्हू. दिसान दीस आयज बिचोले शहर दुसरे शहरां सगळ्यांक भोगचे पडटले न्हू. त्या खातीर मागता की हितून जेच्या हातीन एक कंट्रोल आहा म्हणजे होम डिपार्टमेंट बीन आहा तेच्या हातीन तेणी लक्ष घालचें न्हू की बिचोले सारके टार्गेट करप जावप ते बरोबर न्हू. आनी सामान्य लोक न्हू आमी कोण मोठे लोक न्हू. कित्याक जेन्ना आयज तेजे असले सामान्याचें दुकान फोडलें फाल्यां आमचो नंबर लागतलो. सो कृपया रिक्वेस्ट म्हणटा ती प्रशासनाक की हेजेर जाता तितके तोडगो. CCTV सगळ्याक लागलेले आसा पण आमकां अशें दिसता की मार्केटान जास्त CCTV असो लागलेलो ना. मेन अशें हेच जंक्शन आसा थंय एक तरी CCTV असो जाय आसलो. दुकानांनी आहात CCTV पण ते सगळेच कवरेज करिना न्हू. म्हणून मातशें एक मेन CCTV ह्या जंक्शनाचेर बी लागचो अशें एक रिक्वेस्ट आसा. आनी कितें सांगतले मातशें पुलिसांनी आनीक मातशी म्हणजे सगळ्या हितूनच्यान भायर काडचें आमकां. म्हजें नांव अनुज नार्वेकर. सकाळीं जेन्ना म्हाका एक कॉल येयलो म्हाज्या स्टाफाचो की दुकान आमचें फोडलेलें आहा. तसोच मागीर हांव बेगीन हांव मारत येयलो हांगा सकाळ. तेन्ना पळयलें की म्हजी लोकां सगळीं फोडलेलीं आहा. लोकां फोडलेलीं आसा आनी तेंच्यांनी सगळीं कुलपां सुद्दां घेवन ते चोर गेलेले आहा. तसोच हांव पुलीस स्टेशनान गेलो. तेन्ना आमी PSI वगैरे म्हाज्या वांगडाच घेवन येयले. PSI वगैरे येयले म्हाज्या वांगडा. हांगा तेंच्यांनी पळयलें ओपन बी करून पळयलें सगळें. तेंच्यांनी कारवाय केली. तेच्या नंतर वचून आमी रिपोर्ट बीन पुलिसान वचून दिलें. आतां आमचे थोडे फार कॅश आनी थोडो माल दुकाना वचून गायब आहा. पुलीस तेची तपासणी चालू आहा. कितले पर्यंत माल दिलो? 50-60 हजार पर्यंत अंदाज आसतले सगळे कॅश आनी माल जास्त असो येयलो. थोडे फार कॅश आसलेले ते थोडे फार चड व्हरप.